कांय कार्यक्रम आम्ही करता कित्याक समाजात एकवट आसपाक जाय। आज आमी आमच्या दिवचले तालुक्यांतले सगळे समाज बांधव एकत्र जाल्ले आसा। हितून काही गौरव सोहळा आयोजीत केल्लो आसा। ह्या समाजातल्या काही भुरग्यांक आमी सन्मानीत करतले, काही ज्येश्ठांक सन्मानीत करतले। पण हे कार्यक्रम करता आसतना आमचें एकूच ध्येय आसपाक जाय। आमी साक्षर जाल्ले आसा खरें, आमी जशें बाबा साहेब आंबेडकरांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे सुशिक्षीत जाता खरें, संघटीत जावपाक खंय तरी वेळ लागता। आज आमच्या बांधवांक विनंती आसा, एकामेकाचे पांय ओडच्या पेक्षा आमी एकामेकाक जर हात दिलो जाल्यार आमचो समाज बरे भशेन फुडें वचूंक शकता। आनी ही जर धोरणां हांवें जर मानली जाल्यारूच खंयचोच समाज फाटीं उरचो ना, कमकुवत उरचो ना। आज अशे विचाराचे घडत घडप खूब गरजेचें आसा। आमी एकत्र सगळे जाता, भाशणां आयकता आनी वयता, पण ह्या विचारांची जर जडण घडण जातली आनी खरोखरच जर डॉक्टर बाबा साहेबांचें कार्य जे तेंच्यांनी केल्लें आसा तें कार्य जर फुडें व्हरतलें जाल्यार आज आमी आमचे विचार एक्सपांड करतले। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांनी ह्या आपल्या पूर्ण आयुश्यांत जे देशा खातीर काम केल्लें आसा, तेंचें जीवन तेणी समर्पीत केल्लें आसा। आनी अशा ह्या युग पुरुष महापुरुष भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सगळ्या जगाचेर तेंच्यांनी आपलो ठोसाय उमटलेलो आसा। भारत देशांतलो हुशार व्यक्तिमत्व अशा तरेचें नांव लौकीक आमच्या ह्या महापुरुषाक जगाच्या लोकांनी दिलें आसा। बाबासाहेब आंबेडकर 3 गोष्टी आमकां सांगतात। एक, शिका म्हणून सांगतात। दुसरे, संघर्ष करा। त्यांनी स्वतः त्याच्या जीवनात सांगची गरज ना, तुम्ही सगळ्यांनी परत परत ऐकलं, आयुष्यभर संघर्ष केलो, बारीक बारीक गोष्टी संघर्ष केलो। सुभाष देशमुख सांगले, कोणाक दिसता की तो जर सदस्य झालो कॉन्स्टिट्यूशनाचे ती इझिली त्याला कोणीतरी घालून जाल्यार बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचें नांव घालूं ना। सोबत जो इलेक्शनाक सुद्धा गेलो ताका उडोवपाक आनी उडयलो सुद्धा हे खूप आसा। आनी तिसरी गोष्ट आनी महत्वाची गोष्ट जी दिसता सगळ्यात साधी पण ते आमी कोणीच करना, संघटीत व्हा। आमी कितें करता